Sergi uno Gesundillo Amkaslo pavonaslo Sergi uno Gesundillo Amkaslo pavonaslo Amco Gesù 제본 자로 Amce 아트믹 무객 파울로 Amco Gesù 제본 자로 Amce 아트믹 무객 파울로 Sergi जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समर्पिता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समर्पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक गावून दिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक गावून दिता स्वर्गार्थावन देवलेलो जिवो उंडो जिवो देवाचो पूत भोव पवित्र संस्कारान खरेपणी ह्या वेळार आमची पासत आजीर जाला देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं सोडवण जावं मनशाक सुटका मेळूंक होच तो जेजू देवाचो पूत आमचो सोडवणदार खरो जीव देव भोव पवित्र संस्कारांत आमचे मुखार आजीर जाला सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले शक्तीन आमची मान खोल भागावन सगळे खालतिकायेन ह्या आमच्या सोम्याक आमच्या सोडवणदाराक देवाच्या पुताक वर्णिपाठ आनी नमस्कार करुया
Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. खरी सुटका दिता तो देव आमचे मुखार आसा आनी सगल्यांक आमकां आमच्या जिवितांत सुटका जाय. वेगवेगळे भाशेन सुटकेक आमी रावता. सुटका वायटांतली, सुटका आमकां जाय पिडेंतली, सुटका आमकां जाय पातकांतली, सुटका आमकां जाय ह्या समाजान जे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट्स करून आमकां बंद करून दवरलेले आसात तातूंतली. सुटका आमकां जाय राजकी पदवेंतली, सुटका आमकां जाय गिरेस्कायेच्या आनी दुडवांचे आशेंतली. सुटका आमकां जाय थोड्या संबंदांतली जे वायट तरेन वायट दिशेन गेल्यात त्या संबंदांतली. सुटका आमकां जाय बोगलांटांतली, जेजूचेर ह्या वेळार नदर दवर. जेजूचेर नदर दवरून सुटका पळय. होच तो देव, होच देवाचो पूत जो आमकां सोडवण दिवंक आयला. सगळे तरेची सोडवण, सगळ्या वायटांतली, सगळ्या गुलामपणांतली सोडवण, जावं कुडीची, जावं आत्म्याची, जावं मनाची, जावं काळजाची. ह्या पासत जेजूक पळय आनी तुजेंच मन काळीज ताका उबार. ही सकाळ, नवो दीस, नवी आशा, नवी पावलां, नवी देणी, नवे मन, नवे काळीज. हे सकाळी जेजू सोम्या आमी आमकांच तुजे मुखार समर्पिता. We offer ourselves this morning
so that entire day we have you with us and we are with you. ह्या वेळार तुमकां कोणाकूय दिसता ते भशेन तुमचे समर्पणाचे मागणी, सुटकेचे मागणी, विनंतीचे मागणी जेजूक उबारचे. व्हडल्या ताड्यान जेजूशी आमी आमचो ताळो उबारुया. आमची मागणी सगळ्यांक आधार जावचे पासत जाता ते भशेन व्हडल्या ताड्यान तुमी मागणी करची म्हूण मागता. Thank you, Jesus, for this beautiful moment you have blessed me with. To be in front of you, empty of myself, to bring to you my brokenness, to bring to you my limitations, my sufferings, my pains, and all my joys. I surrender them at your feet, Lord, and use all of this to touch the hearts of many people that I will encounter today. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus.
Lord, I thank you for the successful surgery of my friend. She is back home, embraced with your love and abundant blessings and graces for the family. I lift up all those who are in hospitals, all those who are suffering, all those who are sick, and all those who are not able to bear the pain of their illness, all those suffering with cancer, and many other diseases. Lord, you are the mighty healer. Touch them with your precious blood. Heal them and give them the grace to offer their sufferings to the greater glory of God. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all.
आख्खे आमचे जिवीत ह्या आयच्या दिसाचे जेजू मुखार आनीक एक पावटी आमी दवरुया. हो आख्खो दीस जायती देणी आमच्या मुखार येतली. हो आख्खो दीसभर आमच्या मुखार आव्हानांय जायतीं आसतलीं. हो आख्खो दीस आमकां आडकोडी आसतल्यो, कोश्ट आसतले, त्रास आसतले. हो आख्खो दीस घडये थोड्या वेळार आमकां बेजार येतलो. तेच बरोबर हो आख्खो दीस जेजू आमचे बरोबर आसतलो. ह्या आख्ख्या दिसाक बरें तें करीत रावूंक आमकां नवें उत्तेजन मेळटलें. ह्या आख्ख्या दिसाक आमी भियेनासतना फुडें सरूंक आमकां देवाची आनीकूय घोटाय मेळटली. ह्या आख्ख्या दिसाक जायतीं मनशांय आमकां मेळटलीं जांकां आमच्या उतराची, आमच्या बऱ्या करण्यांची आनी आमच्या बऱ्या निर्णयाची गरज आसा. ह्या आख्ख्या दिसाक आमकां आनीकूय मनशां मेळटलीं जी घडये आमच्या मना प्रमाणे ना, आमकां जाय ती भाशेन चलना. थोडी पावटी आमकां राग हाडटात, आमकां बेजार हाडटात, आमची तकली पिड्ड्यार करतात. पूण जेजू आमचे बरोबर आसतलो, कित्याक हे सकाळीं आमी आमचें जिवीत ताका समर्पून जेजूक आमचे बरोबर घेता. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरून आमचें खालतें ओगेपणाचें मागणें जेजूक उबारुया. जेजू म्हजे बरोबर राव, जेजू म्हज्या सांगाताक राव, जेजू म्हाका तुजी वाट दाखय, जेजू तुका जाय ते भाशेन चलूंक म्हाका फावो कर. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence.
Ekats monan, ekats karsa, Shimuka Ramieta, Ekats monan, ekats karsa, तुझे मुखा रामियेता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या पास्कुआल फेर्नांडीस हे आमचे भाव पासत. देवान ताका सुर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. आमची ही जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज रिता डिसुजा आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पेकोवणेचो हात लावूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी करीत भाशेन जे कोण वेगवेगळे तरेच्या गुलामपणान सांपडलेले आसात व दबावणेक सांपडलेले आसात तांचे पासत मागुया. खरी सुटका आमकां सगल्यांक मेळूंक करीत भाशेन आमी मागुया. सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक सुटकेन जिवंक देवान रचल्या आनी ही सुटका देवान आमकां फावो केल्या आपल्या पुता जेजू वरवीं. आनी तरूय आसतना ह्या संवसारान जियेत आसतना वेगवेगळे तरेच्या गुलामपणान आनी दबावणेन आमी सांपडलेलीं आसा. आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून देवाचे काकलुतीक हे मिसाचे सुरवातेक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची ओरंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दिताय. हो पास्कांचो गूट ह्या संवसारान भावार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी समरमता. स्वर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो संपूर्णायेन भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना महायाज्ञीक आनी ताचे सांगाती मुणगे सादुकियेच्या पक्षाचे वांगडी निर्डुकायेन बोल्ले आनी धर्मदुतांक धरून एके भौशीक बोणकोणींत घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोणकोणीचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक हे जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोले त्या प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं त्या देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले. तांणी महादोन सोबेची मुणगे इस्रायल पोरजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली. बोणकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकोणींत पावलो तेन्ना
भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी दाराशी पारो करून आसले, पूण ती उगडटूच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाजक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोणकोणींत घालेले ते मनीस हेच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी परचेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर हें. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवाजतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या ओतम्याक ओडवीक मेळटा, हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताची नांवां वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवका भोवतीं वेडो घालून सर्वेस्पराचे दूत तांकां राखून दवरतात. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सगल्यांक सासण्याचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक. देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काडोकाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपणां करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपली कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना.
पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सोवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. भाव भयणीनो, आयज पयलें वाचप ह्या उतरांनी सोंपलां. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. कोण ते भियेताले? ते कित्याक भियेताले आनी हो लोक कोण? हे भियेताले ते सरदार आनी ताचे सुबेदार म्हणजे टेम्पल प्रिस्ट्स, महायाज्ञिकांनी आनी सोबेन धाडलेले ते. पुलीस म्हणटच तांकां धाडलेले ह्या आपोस्लांक परतून धरून हाडूंक आनी बणकोणीन घालूंक. कित्याक तांकां बणकोणीन घातलेले पूण विचित्र तरेन देवाचे पदवेन ते ह्या बणकोणींतले भायर सरले. देवदूतान तांकां भायर काडले आनी भायर सरून ते खंय पडून वचूंक ना. पूण देव मंदिरान वचून तांणी ही शिकवण दिली. आत्म्यान जे भाशेन तांकां फॉर्मायलें, आत्म्यान जे भाशेन तांकां सुचयलें, त्या प्रमाणे तांणी वचून जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची आनी सुटकेची खबर ह्या लोकांक सांगपाक आनी तांकां प्रवचन करपाक सुरू केल्लें. ह्या मनशांक कितें करचें हाचे विशीं हें सेनाद्रीन जे आसा ते आपल्यो मांडण्यो काडीत आसले. तांचे मदें डिस्कशन्स जायत आसलीं. पूण ते जेन्ना ना जाले आनी ते उमके सुवातेर आसात आनी देवाचें राज परगडटात वो जेजूची खबर परगडटात हें जाणा जाल्या उपरांत हे सरदार आनी ताचे सुबेदार, हे पुलीस आसात ते आयिल्ले तांकां धरूंक. जाल्यार लोक आसा तो कोण? हो लोक जो ह्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून सोत मानता तो. पेद्रू आनी जुआंव हांचे सवें जें कितें घडलां, तांणी कितें केलां तें पळोवन तांणी जेजूचेर विस्वास दवरलो. तो लोक हो. आनी हो लोक घडये शांत, हो लोक घडये मार फार करपी न्हू. तरी आसतना हे सुबेदार आनी सरदार असलींच चिंतना चिंततात की जें कितें आमी करता म्हणजे जबरदस्ती करता, वायट करता, फातर मारता, ते भाशेन हे मनीस आमकां मारतले. कित्याक आमचीं कर्तुबां खोटीं, आमचीं कर्तुबां खोटीं हें समजून घेतलेले हे सरदार आनी सुबेदार आनी तांचे हे महायाज्ञीक आनी तांचे भागिली. भाव भयणीनो, हें सगळें निवळ करूंक, हे सगळ्यांतली आमकां सोडूंक देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयला. मेळ्ळ्या गाय आमकां ही सोडवण, घेता गाय आमी ही सोडवण. आमी विस्वास दवरपा सारको लोक गाय. वो आमचे मदें वेगवेगळे तरेचे लोक आसात. लोक आसा तशेंच असले सुबेदार वो सरदार, तांकां आमी म्हणटले पुलीस. आयज आमचे वडील जावं आमचे रिलिजियस वडील वा आमचे पॉलिटिकल वडील आसात ते कशे भाशेन आयज आमची पोरजां मुखार वेता. कोण उजवाडाक येता आनी कोण काळोखान रावता. आमकां ह्या दिसांनीच आमचे मदें घडलेलें दिश्टी पडटा. सोत जें आसा तें उलोवपाक फाटीं सरतात, लिपयतात. फाटीं जेन्ना आमचो युनियन मिनिस्टर आयिल्लो गोंयांत आनी उलयलो, तो आपली पॉलिटिकल आपल्या एलिसांवाची तयारी करपाक घडये आयिल्लो. पूण गोंयकारांनी मागलेलें म्हादेई विशीं तूं जें कितें दुसऱ्या राज्यान उलयल्लो आसा, बेलगांव हांगासर उलयल्लो आसा की म्हादेई नदी डायवर्ट करतलेच आनी गोंयचो सरकार आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंट बाराबर मेळून हे निर्णय घेतलेले आसात, हाचे विशीं आयकूंक वो हे मागलेलें तें लिपोवन गेले. आमचो युनियन मिनिस्टर, आमचो चीफ मिनिस्टर कोणें एकल्यानूय जाप काडूंक ना. कित्याक? सोत उलोवपाक भियेले, सोत उलोवपाक जायना. भिवून ताचेर जापूच काडूंक ना, काळोखान रावले. आनी आयज जेजू आमकां निकोदेमाक उलयता तेन्ना म्हणटा, कोण येता ह्या उजवाडाक? जे कोणाक भिरांत ना उजवाडाची ते उजवाडाक येतात. पूण जे कोणाक भिरांत आसा, जे भियेल्ले आसात ते उजवाडाक येनात. ते काळोखाच्यो करण्यो, काळोखान लिपून रावपाक आनिकूय प्रयत्न करतात.
जें कितें आपणा लागीं जाता, ज्या कोणाक उजार करपाक जाय तितल्यांकूय उजार करता. आमी पळयलां पुलिसांक उजार केले, जे कोण सोत उलय म्हूण मागताले तांकां भिवूनच पयलेच आडावन दवरले, जेलीन घातले, एरेस्ट केले, डिटेन केले वेगवेगळे तरेन. पूण सोत लिपोवपाक जाय, सोताक येवप ना, उजवाडाक येवप ना. आनी जेजून काय बरे भाशेन सांगलां, दवरलेलो आसा तुमकां उजवाड, दवरलेली आसा सोडवण. जोरी तर जो कोण येता आनी मानून घेता ताका ही सोडवण मेळटली. पूण जो कोण तें मानून घेना, नुस्तेपणानूच जी येता तांची नुस्तीं कर्तुबां आसात ती एक दीस वयर चडटलीं. पूण तांकां हो उजवाड मेळचो ना. भाव भयणीनो, आमी सगळीं उजवाडाची मनशां आनी आमकां उजवाड जाय. आनी उजवाड जाय तसलीं मनशां जेन्ना आमी जाता आनी आमी उजवाडाक येता तेन्ना आमकां दुसरे भी येतात. जे भाशेन ह्या लोकांक, हो लोक घडये वायट करपी न्हू, तांकां घडये मारचो नासलो, फातर मारचो नासलो. पूण ह्या लोकां सवें सोत आसा ह्या पासत ते तांकां भी येताले. तर जरी तर आमी स्वता वाटेन आसाव जाल्यार आमकांय जे कोण काळोखान आसात, वायटान आसात, फोटिंगपणान लिपलोले आसात ते भियेतलेच. पूण ज्या वेळार आमी ह्या वायटान लिपलेलीं आसाव, आमी फोटिंगपणान लिपलेलीं आसाव, आमी सोत उलोवपाक भियेता, आमी जेन्ना उजवाडाक येना तेन्ना आमचें कोण केअर करिना, कोणाक आमचें पडचें ना. आनी जे कोण वायट करतात ते वायट करीत रावतले, काळोखान आसात ते काळोखाच्योच वाटो धरतले. आनी जे कोण उजवाडाक येवंक प्रयत्न करतात तांकां सांगात ना, तांकां सपोर्ट ना. हें जाणा जावन जे कोण सोत उलोवपाक सोदता तांकां दबावन दवरतले. तर आयच्या दिसाक काय बरें हें शुभ वर्तमान आमचे मुखार आसा आनी काय बरो जाबाब आमी आयच्या देवाच्या उतरान म्हणलेलो आसा. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आमी देवा मुखार व्हडल्यान उलो मारुया आनी आमचे सगळे तरेचें दळदिरपण, आमचो सगळे तरेचो काळोख आनी आमचे सगळे तरेचें वायट आनी नश्टेपण जें आसा तें ह्या आल्ताराचेर उबारुया. आनी जेजू आपल्या मोगान तें आमकां बदलून दितलो. कित्याक जशें आमी आयकलां, देवान आपल्या पुताक संवसारा पासत धाडलो कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराची सोडवण जावचे पासत, आमची जोणेकल्याची सोडवण जावचे पासत. तर ही सोडवण आनीक एक फावटी ह्या आल्तारार आतां हाजीर जाता, आमकां मेळटा. ती घेवया आनी आमी स्वतंत्र जावया आनी उजवाडाच्यो करण्यो करून पुनर्जिवनपण जिवुया. गायन घेऊया C33 पेज नंबर 42. C33. तुझ्या उदारपणान तू आमकां दिल्या दाखांचो सरो तुका दाख पालून दिला म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र चोवीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच उगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें
आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाबार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार बल्लाच्या वैभवान सर्वेस्पराची नावी बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जिवनपणा ओळखी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. स्वतंत्र जिवीत जिवंक आमकां वेचून काडल्यात आनी ह्या पासत जेजून आपल्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सोडवण जोडून घेतल्या. ही सोडवण मानून घेतात ती सुभागी.
आनी आमी ही सोडवण मानून घेतलेली देखून बाराबोर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सोमी म्हणटात, तुमकां हांवें संवसारांतले वेंचून काडल्यात आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक, तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरले आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून. तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, एक ल्हानशी अपडेट आमच्या वावरा विशीं. आमचो वयलो नळ्यांचो वावर सोंपत आयला आनी तो सोंपल्या उपरांत रोखडेच आमी भितर ह्या सिलिंगाक हात घालतले आनी ते आमी बरे भाशेन फेज वायज करतले. मीस जातले हांगासरूच, पूण सवका थोडे थोडे कुडके करून आमी ह्या वावराक हात घालतले. मातशें वयर सकयल आमकां जावपाक शकता. ह्या पासत तुमी सगल्यांनी बरे भाशेन ह्या वावराक आजून पासून पाठिंबो दिला, ते भाशेन तुमी दितल्यात म्हूण रावता. आनी ह्या वावरान आमकां दिसता देव आमचे बराबर आसा. कालच्या दिसाक एक ओस्तोरी आमचे फिरगोजींतली न्हय पूण भायली मडगांवची काल येवन आपली देणगी दिवन गेली. धाकटीशी देणगी न्हू, मातशें मोठी देणगी. 1 लाख रुपया दिवन गेली. फादर, हे तुमचो वावर बेगीन जावचो ही आमची आशा. ह्या पासत ही म्हजी देणगी घे म्हणटच देव आपणाचे वाटेन आमचे पासत वावर करता. आमी जण एकलो ह्या वावरान आमचे हात बोट घालुया आनी ह्या दिसांनी घडये आमकां मातशें वयर सकयल जायत तें सोसून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची. कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मोजोतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मोजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो. पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून एमकोणाच्या सोबक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक
जाणू म्हज्या देवाक म्हज्या देवा आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूत येसू. देवाची माये आमी पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूत येसू. मागीर मरे देवाची माये आमी पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूत येसू. मागीर मरे देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बागिंती मारये मागीर मरे आदार दी आदार दी ओदृश्टाक ओदृश्टा सांपडलोल्यांक सांपडलोल्यांक मजत कोर मजत कर. ओस्कोत काळजांच्या वस्कोत काळजेच्या माग माग पोचे पासून पोरजेपासून जा शेरातीन जा शेरातीन देवाच्या मुणेऱ्यांची देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर विनंती कर. सगल्या सगल्या देवाक भेटयलोल्या भेटयलेल्या ओस्तऱ्यां पासत पासत फावो कोर फावो कर. तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो सासनाचो आलाशिरो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसाय भिणी आदार दिनार गोरसांत आनी तुकी कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगल्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार आमी केरीत भाशेन मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजें मागणें आयक. सोमी आसूं तुमचे सोवे. प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाची कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93 F16.